नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार हांव गौरीश परब आमोणकार तुमकां सगळ्यांक बरी सकाळ आवडटा आणि सकाळच्या ह्या मुखेल खबरांक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। सोपूत विधीच्या सुवाळ्याची तयारी निमण्या पावण्यार गोमंतक टीव्हीन घेतलो तयारेचो नियाळ। गोंयकारपणाचो बावटो घेवन राजकारण करपी विजयाचे फुडें कितें? गोंयकारकारांक पडला प्रश्न। प्रियोळ मतदारसंघातल्या एका बायलेचे घर फाटले वर्सभर काळखात गोमंतक टीव्हीचो हो खाशेलो रिपोर्ट। मडगांव पालिकेन आदल्याच कॉन्ट्रॅक्टराक दिली मुजतवाड, पालिकेच्या निर्णयाचेर बाकीचे कॉन्ट्रॅक्टर बेजार। शिगम्याच्या 9व्या दिसा साळगांवां जालो होमखंड, लोकांनी व्हडा संख्येन केल्ली गर्दी। मोडजे जाले आगळे वेगळे चोर रोमाट, लोकांनी व्हडा संख्येन घेतलो वांटो। अठ्ठावीस तारखेक श्यामाप्रसाद स्टेडियमात जावपी सोपूत सुवाळ्याची तयारी व्हडा दबाज्यान चालू आसा। बेरेस्तारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत स्वता थंय वचून तयारेचो नियाळ घेतलो। ह्या सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह हाजिरी लायतले। ह्या कार्यावळीची तयारी आतां निमणे कडेन पावला। पळयात गोमंतक टीव्हीचो हांवें घेतलेलो हो खाशेलो नियाळ। नमस्कार, हांव आसा तालिगांव डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाच्या भायर। बरोबर हांगासर 28 मार्चाक भाजप सरकार जे गोंयांत सलग तिसऱ्या फावटी सत्तेन येयल्लेलें आसा, तेका लागून हांगासर इतिहासीक सोपूत विधीची कार्यावळ हांगासर जावपाची आसा। हांगासर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी सुद्दां येवपाचे आसा। त्याच बरोबर भाजप पक्ष अध्यक्ष JP नड्डा हांगा येवपाचे आसा। ताका लागून व्हडले व्हडले नेते अशे येवपाचे आसा। त्या खातीर कालूच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांच्यांनी येवन हांगासर जे काम चालू आसा त्याचो नियाळ घेतलेलो। कशी कितें भितून तयारी चालू आसा, कितल्या नेटान चालू आसा तें आमी पळोवया भितून वचोन। तर आमी आतां स्टेडियमान पावल्ले आसा। पळोवया हांगासर तयारी कशी चालू आसा ती। व्हडल्या व्हडल्या आर्टिस्टांनी आपले योगदान दिवन हांगासर डेकोरेशन किंवा सेट उबारपाचें काम चालू केलां। तर तुम्ही पळोवपाक शकता हांगासर हो भव्य दिव्य डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी तालिगांव स्टेडियमाचेर हे काम नेटान सुरू आसा। ही स्टेज उबारपाचें काम चालू आसा, तेका लागून हे भव्य दिव्य अशें सेटाचें काम हांगासर चालू आसा। हे सगळे कलाकार खूब मेहनतीन हे काम करता। ऑब्वियसली 28 मार्चाक हांगासर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, येरादारी मंत्री नितीन गडकरी अशे व्हडले व्हडले नेते हांगासर नेत्यांची हांगा उपस्थिती आसतली। त्याच बरोबर 10,000 सादारण लोक ह्या स्टेडियमान बसतले। हो इतिहासीक क्षण जावपाचो आसा, कित्याक सलग तिसऱ्या फावटी भाजप सरकार गोंयांत निवडून येयल्लें आसा। तेका लागून हो असो आगळो वेगळो सोपूत विधी तेंच्यांनी करपाचें थारायलां। जेंकां कोणासर हांगा येवपाचें आसा 10 वरांचेर 28 मार्चाक हांगासर येवपाची गरज आसा। कोणाक पास जर मेळोंक ना जाल्यार स्टेडियमाच्या भायर तांकां पासीस एवेलेबल आसतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी कळीत केलां। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश परब आमोणकार। गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो मुखेली विजय सरदेसायाची फुडली एक्शन कितें असो प्रश्न सगळ्यां फुडल्यान पडला। फुडारात आपूण लोकांचे प्रश्न न्याय दिवपाक पावतलो काय कितें असो दुबाव व्यक्त करीत विजय सरदेसाय आतां लोकांक विचारून आपलो राजकीय फुडार थारायतलो अशें सांगता। विजय काँग्रेसीचेर पिकार आसा। भाजपान 2022 वेंचणुकेत 20 आमदार जिखून हाडले आनी सगळे अदमास फट थारायले। मात विरोधी पक्षांनी आशिल्ले आमदार कितें करतले हाचेर गोंयभरच्या लोकांची नदर आसा। विरोधी पक्षान उरले जाल्यार दिलायला लोबोच्या ह्या वक्तव्याक लागून हे आदींच नवो वाद उप्रासला।
गोवा फॉरवर्डचो विजय सरदेसाय आतां एकलो पडला. सोशल मिडियाचेर विजय भाजपांत येतलो आनी शेतकी मंत्री जातलो म्हूण चर्चा आसा. विजय भाजपांत वतलो म्हूण मेळिल्ली बातमी खरी काय कितें म्हूण विचारल्यार विजय ना म्हणना. विजयान काँग्रेसीच्या 2022 वेंचणुकेच्या थातूर मातूर राजकीय रणनितीचेर टिका केल्या. मात कसोय जावं दोतोर प्रमोद सावंत जैतिवंत आनी ताका ताचो मान मेळोवंकूच जाय अशें तो म्हणटा. लोकांक विचारून फुडलो निर्णय घेतलो अशें विजय सांगता. हे वक्तव्या वयल्यान 2017च्या वेंचणुके उपरांतच्यो घडणुको दोळ्या फुडल्यान येतात. गोंयकारपणाचो बावटो घेवन राजकारण करपी विजय आतां कितें करतलो हें बेगीनूच कळटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फाटले वर्सभर प्रियोळ मतदारसंघातल्या वेलिंग गांवांतल्या एका जाणट्या बायलेचें घर काळखांत आसा. तिच्या घरांत लायटीचें कनेक्शन मेळचें म्हणून फाटले वर्स जालें ही बायल पंचायतींत फावटी मारून आपल्यो वाणोय झरयत आसा. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खाशेलो रिपोर्ट. मतदानाच्या वेळार वेंचणुकेच्या वेळार जे आश्वासनां मेळिल्लीं हांगासरल्या लोकांक, प्रियोळच्या लोकांक, ते पळोवंक शकता की ही आजून पुराय जावंक ना. हांगासर असोच एक गांवठण वेळींग हांगासर एक घराबो आसा जेका लायट ना, खंय उदक ना. आमी थंयच वता हांगासर आनी आमी पळयतली तांची एक्चुअल परिस्थिती कितें आसा ती, आनी तांकां कित्याक ही ज्यो मुळाव्यो सुविधा आसा ह्यो कित्याक मेळूंक ना त्यो. प्रियोळ मतदारसंघातल्या गांवठण वेलिंग हांगासरल्या गावडे हांचो घराबो गोंयचे स्थानीक, पूण ह्या गांवांत कितलींशींच वर्सां रावून लेगीत मुळाव्यो सुविधांपासून ती सध्या वंचीत आसा. 1 वर्स जालें तरी लायट आनी उदकाची सोय ह्या कुटुंबाक मेळना. पंचायतीन फावटी घालून लेगीत तांची ही समस्या सुटावी जायना. आतां कितें म्हणून सांगूं, कितले फाटीं गेलीं हांगा गोविंदागेर गेलीं, मिस्टराचेर गेलीं, सगल्याक गेलीं, पंचायतीन उलयलें, सगलें उलयलें. कितें करपाचें सांगून सांगून बेजार येयलो. आतां कितले म्हयने जाले लायट ना? लायट जालें वर्स ना गो, वर्स जालें, 1 वर्स. इतले आमी अनवास काडटा. कितें करपाचें? गांवकार रावता, थोडो लोक आमची काकूत करता, दया करता. कशीं तुमी रावता काय म्हणटा. कितें करूं? देवाची कृपा म्हणपाची. गावडे कुटुंबाची ही समस्या कित्याक लागून अजूनही सुटावी जायना आनी वर्स जाले तरी लायटीची कनेक्शन कित्याक मेळना हाजेर गोमंतक टीव्हीन थळाव्या सरपंचाक प्रश्न केलो. आयकयात तांचे म्हणणें. तेजें कितें आसा, तेणें एप्लिकेशन दिल्लें खंय तें हांव नाशिल्लें न्हू सरपंच. तेणें एप्लिकेशन दिल्लें, मागीर तेणी तें फॉलोअप करूं ना. परत तो सेक्रेटरी मदीं चेंज जालो, हो दुसरो सेक्रेटरी तें इन्स्पेक्शन करून तेंच्या दोगांच्या भुरग्यांचें नांव पयलीं कितें फर्स्ट स्टेजीचेर तें एकाच भुरग्याचें कितें नांवार करपाचें अशें कितें आशिल्लें दिसता. मागीर आतां तेणी दोगांकूय तो पार्ट नंबर दिवपा तिका कांय आवयन तिंगा एनओसी दिल्या. पूण तेणी येवन फॉलोअप करता न्ही ते, म्हणजे सेक्रेटरी व्हरून दाखोवं जाय बाबा हो पार्ट आसा ते. इन्स्पेक्शन करून ना सर, ती म्हणटा आपण वचून येता, पण आपल्याला काहीच सांगिना म्हणटा ती. आतां बाबा सेक्रेटरी म्हणटा आपल्या कडेन एकदां येवन आपूण येयल्या ती एकदां येवन म्हणटा. पंचायतीन गेल्ले 2-3 आयज येता फाल्यां येता पार्टिशना लागून म्हणपा लागले. अजून काय येवना. 4 फावटी वचून येयले. कालचे विकास सुद्दां वचून येयले म्हळ्यार आयज येता फाल्यां येता, पळोवपा जाय, मेजरमेंट काडपा जाय अशें करता म्हण येयना. स्वयंपूर्ण गोंय, फुडारिल्ले गोंय जाल्ल्योच्यो घोशणा आमी आयकत आसतात, पूण अजूनही कित्याक कांय घराबे मुळाव्या सुविधांची वाटूच पळयत आसात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगांव पालिकेन आदल्याच कॉन्ट्रॅक्टराक सोंपो कॉन्ट्रॅक्ट वाडोवन दिवपाचो निर्णय घेतलो, पूण पालिकेच्या ह्या निर्णयाचेर बाकीचे कॉन्ट्रॅक्टर बेजार आसात. कोरोना महामारीक लागून आदींच्या कॉन्ट्रॅक्टराक लुकसाणीक तोंड दिवचें पडिल्ले देखून तांकांच 3 म्हयन्याची कॉन्ट्रॅक्ट वाडोवन दिवपाचें मडगांव पालिकेन थारायला. मडगांव पालिकेचो कंत्राट वाडोवन दिवपाचो निर्णय हेर बाकीचे कंत्राटदार कशेंच मानून घेवपाक तयार नात. आमकांय संद दिवची अशें तांचें म्हणणें. मिलाग्रीस फर्नांडिसाच्या म्हणणे प्रमाण आदलो कंत्राटदार खंय डिफॉल्टर देखून डिफॉल्टराक कंत्राट कशें कितें वाडोवन दितात असो प्रस्नय ताणें ह्या वेळार विचारलो. दुसरे वटेन पालिकेचे निविदा प्रक्रियेत नगरसेवक हस्तक्षेप करतात असोय ताचो आरोप. पळयात ताचें म्हणणें. आयज दीस आशिल्लो आमचो बिडिंग करपाचो. आतां आमी 5,000 दिवन फॉर्म घेयले टेंडराचे. मागीर तेजे उपरांत ज्यो बँकांक डिपॉझीट करूंक जाय आसले ते पयशे आमी डिपॉझीट केले 1,76,000. आनीक काल सांजचे आमी आयकलां तेणी खंय कितें काय तेंचे डिसिजन घेयलें तो पयलीं कोण चलयतालो कॉन्ट्रॅक्टर तेकाच दिवपाक जाय म्हूण 3 म्हयने वाडून. आनीक जो म्युनिसिपालिटीचो CEO आहा तेणें तेजो रिपोर्ट चॅक करून तेणेच खूद रिपोर्ट दिला की तो डिफॉल्टर.
सो डिफॉल्टर आहा तेच मनशाक आनी 3 म्हयने वाडून दिवप हें सारकें ना. आनी दुसरो डिमांड आहा आमचो, आतां ते म्हणटाय कितें एक्सपिरियन्स आसपाक जाय. आतां हे हांव नको, हेय बीन कॉन्ट्रॅक्टर हेय बीन तेणी बीन घायल्लो. आतां हांव नको तेंकोडे आहा वो कितें म्हण एक्सपिरियन्स 3 वर्सांचे. आतां 3 वर्सांचे एक्सपिरियन्स आहा, एकूच मनशाक हे म्युनिसिपालिटी दिताय स्वतांच, जाल्यार एकूच मनशाक तो 3 तेकोडे 20 वर्सांचे पावन एक्सपिरियन्स आसतलें. आतां दुसऱ्यांक चान्स दियाय न्हू. सोपो कंत्राटा खातीर सोमार मेरेन निविदा दाखल करपाचो वेळ आशिल्लो, पूण ते आदींच पालिका मंडळान निविदा प्रक्रिया रद्द करून आदल्याच कंत्राटदाराक मुजतवाड दिल्ल्याचे मुख्याधिकारी आग्नेल फर्नांडीसान सांगले. सोपो ऑक्शन प्रोसेस चालू आसलो आनी न्यूजपेपराचेर ओपन ऑक्शना लागून पब्लीश बी केल्लें आनी दी हॅव टेकन द फॉर्म्स बी वयल्लीं. आनी आयज मंडे म्हळ्यार तांकां बीड करपाचो टायम आसलो. येस्टरडे देर वॉज अ स्पेशल मिटींग ऑफ द कावन्सील. इन द कावन्सील मिटींग बाय मेजॉरिटी वोट्स दे हॅव डिसायडेड दॅट ऑक्शन आसलो, सोपो ऑक्शन आसलो टू बी कॅन्सल्ड म्हणून. So council has taken a resolution. Mutta, ताका सांगलां whatever he says that it should be given in writing. I have to place before by appropriate authority and take a decision in the matter. फेस्ताचो सेपरेट करपा म्हणटा की सजेशन आहा, हो डिसिजन निर्णय योग्य निर्णय आहा तो आमी घेतले. Council has decided to cancel it, citing various reasons. The council resolution is under typing. It will come to be. It is an open spirit that what is कित्या लागून केलो तो तेगे what are the तेगे reasons for the फायदे अशें आमी डिसिजन घेयलां. सेकंड एजेंडा वॉज ऑन द मिटींग वॉज दॅट टू एक्सटेंड अनदर कितें फ्यू मंथ्स कितें म्हणून 3 months काय 5 months कितें म्हणून देर वॉज लास्ट काल डिस्कशन जालां 3 म्हयन्या काय 4 म्हयन्या कितें ताका एक्शन दिवचेच म्हणून. कित्याक दे से दॅट कोविडाक लागून कोणाक काय बिजनस नासले अशें तशें देर आर रिजन्स. हो डिसिजन इज टेकन बाय द कावन्सील. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत शिगम्याची वेगवेगळी परंपरा पळोवपाक मेळटा. कांय कडेन धार्मीक सांस्कृतीक एकचाराचें दर्शन घडोवपी शिगमोय पळोवपाक मेळटा. मोरजेचो चोर शिगमो हो एक आगळे वेगळे परंपरेचोच एक भाग. शिगम्याच्या 8व्या दिसा मोरजेत चोर रोमट जाता. चोर रोमटा दिसा ल्हान भुरगे उमेदीन आसतात. हे निमतान भुरग्यांक लोकांच्या घरा भोंवतणच्यो वेगवेगळ्यो वस्तू चोरपाक मेळटात. ह्या दिसा भुरगे लोकांच्या घरा भोंवतणचे केळीचे घड, आंबे, फणस, मक्याची कणसां आनी हेर वस्तू चोरून व्हरतात. ह्याच दिसा भुरग्यांक चोरपाची मेकळीक आसता. चोर रोमट जाल्या उपरांत मोरजे राती कडेन पारंपारीक घोडेमोडणी जाली. ही घोडेमोडणी पळोवपाक लोकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली. पळयात मोरजेच्या चोर रोमटाचे आनी घोडेमोडणीचे कांय रंगळ्यारे खीण. घोडेमोडणी ही आमच्या मोरजीची विशेषता आहे. ते एक लोकनृत्य आहे, पण आम्ही ते लोकनृत्य न मानता या ठिकाणी तो लोकोत्सव असा मानतो. आणि त्यामुळे हा घोडेमोडणीचा उत्सव बघण्यासाठी लांब लांबची मंडळी मुद्दाम या ठिकाणी आवर्जून येत असतात. अशी ही घोडेमोडणी तुम्हाला फक्त आपल्या मोरजीमध्ये डिचोली किंवा पैंगीण अशा ठराविकच जागी तुम्हाला अशी घोडेमोडणी बघायला मिळणार. आणि या ठिकाणी आमच्या या ठिकाणी सगळ्या मुलांनी लहान किंवा त्या थोर असो सगळ्यांनी ही आमची परंपरा जी आहे ती चालू ठेवलेली आहे. आणि त्यामुळे या ठिकाणी दिवसेदिवस या आमच्या घोडेमोडणीच्या या ह्याला लोकनृत्याला जास्तीत जास्त चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. या ठिकाणी सुरुवातीला घोडेमोडणीच्या पूर्वी एक हत्तीचं रोमाट असतं एक त्याला आम्ही चोरीचं रोमाट म्हणतो. कारण गावामध्ये चोरीच्या काहीतरी गोष्टी आणायच्या, मग तो केळीचा घड असो किंवा त्या ठिकाणी फणस असो, तर ते त्या ठिकाणी आणायचं आणि नाचवायचं आणि आनंद लुटायचा असा एक तो प्रकार पूर्वी होता. तो एक या ठिकाणी सादर करतात. त्याच्यानंतर मग अनेक प्रकारच्या वेशभूषा धारण करून काही जण कलाकार त्या ठिकाणी आपली कला पेश करतात. तसंच त्या ठिकाणी चित्ररथ स्पर्धा असते. ती चित्ररथ जे आहेत ते चित्ररथ
ऐतिहासिक किंवा पौराणिक अशा विषयावर आधारित असे चित्ररथ त्या ठिकाणी सादर केले जातात. आणि शेवटी मग या ठिकाणी हा घोडेमोडीचा कार्यक्रम जो आहे तो हा घोडेमोडीचा कार्यक्रम होतो. एक चांगल्या प्रकारची ही परंपरा आजपर्यंत आमच्या सगळ्या पिढीनं जपून ठेवलेली आहे, जतन करून ठेवलेली आहे. नवीन पिढीही त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी आपण सहभागी होतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मोर्जेच्या निवृत्ती शिरोडकार. साळगांवां शुक्रारा राती कडेन होमखंड जालो. होमखंड पळोवपाक लोकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली. दर वर्सा शिगम्याच्या 9व्या दिसा हे होमखंड जाता. शुक्रारा सकाळी देवाक गाराणें घालून उपरांत ह्या होमखंडाची तयारी करतात. राती 8:30 सुमार उजो घालतात. सगळो जळो पेटामेरेन लोक हांगासर रावतात. व्हडली व्हडली लाकडां कुशीक काडून कोळशी व्यवस्थीत मांडून घेतात. ते उपरांत लोक ह्या होमखंडांतल्यान वयतात. हे लोक सगळे जमतात हांगासर. सगळे लोक जमून हांगा फोग लायतात आनी ह्या उज्यांतल्यान वयतात. तेन्ना आमी हे होमखंड पयलीं सकाळ उठून सांगणें करता देवाक आनी मागीर आमी हे जुळो जावपाक स्टार्ट करता. आनी तो जुळो जाळून जाल्या उपरांत मागीर ताका आमी 8:30 सुमार उजो घालता. उजो पेटयता. उजो पेटयल्या उपरांत आमी ते सगळो जुळो पेटासर रावता. आनी मागीर ते भितर लाकडां मोठी मोठी आसतात ती आमी भायर काडटा. ती भायर काडल्या उपरांत हे लोक आतां उज्यांतसून वयतात. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन ही होमखंडाची परंपरा चालत आयल्या. जाती धर्माचो भेद करिनासतना सगळ्या जाती धर्माचे लोक ह्या होमखंडांतल्यान वयतात अशें भोलानाथ घाडीन सांगलें. आजे पणजे पणजेच्या टायमार वचून हे आमचें ट्रेडिशन चालू आहा. ह्या ट्रेडिशनान आमच्या फॅमिली गाडी फॅमिली म्हणटा पळय तेजे बरोबर आमचो गांव आनी सगळे एकत्र आसून हांगासर ही परंपरा आदी बेश्टी करताले. आतां ही परंपरा आमची जोळो घालून लाकडां घालून तितूनसून होमखंड म्हणून करता आमी आनी तितूनसून लोक आमचे त्या होमखंडांतसून वयता. तितून हांगासर जात भेद कांय लागना, डिफरन्स कांय ना. सगळे कोणाकूय येता वचूं येता. पूण तितून आपणाक सेल्फ रिस्पेक्ट सांबाळपाचो, आपणाक स्वताक सांबाळून आनी आमीय तेंचो केअर घेता. गोमंतक टीव्ही खातीर साळगांवच्यान स्नेहा असोटीकार. कोरोना वासीन दिवपाचे मोहिमे खाला काणकोण सामाजीक भलायकी केंद्रा वतीन काणकोण तालुक्यांतल्या 12 ते 14 वर्साच्या पिरायेच्या भुरग्यांक कोरोना वासीन दिवपाक आयच्यान सुरवात करतले. 8 एप्रील मेरेन हे काम चलतले. 26 मार्च श्री कत्यायनी बाणेश्वर विद्यालय पणसुले हांगा सकाळी 9 ते 11 मेरेन आसतले. सोमारा 28 मार्च सेंट तेरेजा हायस्कूल चावडी हांगा सकाळी 9 ते 11. श्री मल्लिकार्जुन विद्यालय ताररस्ता सकाळी 11:15 ते 12:30. मंगळारा 29 मार्च सेंट सेबेस्त्यान लोलये सकाळी 9 ते 10:30 मेरेन आसतले आनी हेर स्कुलांनी वासीन जातले. दवर्ली दिकारपाळ पंचायतीच्या 8 पंच वांगड्यांनी सरपंच निधी मालवणकाराचेर अविश्वास थाराव दाखल केला. पंचायतीच्या बसकांक सरपंच चडशे फावट गैरहजर आशिल्ल्यान हो थाराव घेतिल्ल्याचे पंचायत सदस्यांनी सांगला. दवर्लेच्या सरपंचाचेर 8 पंच वांगड्यांनी अविश्वास थाराव घाला. खंयचोय थाराव घेताना सरपंच हेर वांगड्यांक विश्वासात घेना. गावात सरपंचाच्या नेतृत्वाखाला कसलीच उदरगत जायना. तशेंच चडशा पंचायतीच्या बसकेक सरपंच गैरहाजीर आसता. ह्या 3 कारणांक लागून हो थाराव दाखल केल्ल्याचे कळटा. नावेले मतदारसंघात पयलेच फावट विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाचो उमेदवार वेंचून आयला. ताका लागून भाजप येता त्या पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आपल्या मतदारसंघातल्या पंचायतीचो ताबो घेवपाक पुराय ताकद लायता. परेश नायक ह्या पंचान दवर्लेची पंचायत भाजपाची जातली हे गोमंतकाकडे उलयताना सांगले. राजकीय पक्षांनी पंचायत वेंचणुकेच्या तयारेक सुरवात केल्या हे ह्यात अविश्वास थारावावयल्यान स्पष्ट जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोयचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलीक हांणी लाच प्रकरणा बाबतीत केल्ल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी जातली अशी माहिती मुखार आयल्या. सत्यपाल मलीक जम्मू काश्मीराचे राज्यपाल आसतना तांचे कडेन अनिल अंबानी आनी RSSच्या एका फामाद फुडाऱ्यांच्यो संबंद आशिल्ल्यो 2 फायली आयिल्ल्यो. ह्यो फायल क्लियर जावच्यो म्हणून दर एका फायली खातीर तांकां 150 करोड रुपया लाच मेळटली अशी ऑफर दिल्ली असो आरोप सत्यपाल मलीक हांणी केला. हे आरोप लक्षात घेवन जम्मू काश्मीराच्या प्रशासनान ह्या पुराय घडणुकेची निष्पक्ष चौकशी करची अशी विनवणी SBI केल्या. त्या प्रमाण CBI आतां ह्या पुराय घडणुकेची चौकशी करपाची शक्यताय आसा. सत्यपाल मलीक सद्याक मेघालयाचे राज्यपाल आसा.
सोनशे होंडा पिलार स्पोर्ट्स हेरिटेज वतीन पहिल्याच फावट आयोजित केल्ल्या अंडर 16 चल्यांच्या हॉकी सर्तीत बस्तोड्याची हॉली क्रॉस शाळा जैतिवंत थारला. जाल्यार कानोळे गुस्त्या मोंतेरो मैदानाचेर जाल्ल्या दादल्यांच्या फुटबॉल सर्तीत बार्देश वेटरन्सांचेर 2-1 गोल मारीत राया वेटरन्स जैत मेळयली. पळयात गोंयच्या खेळा मळावयली ही काय खिणचित्रां. सोनशे होणाच्या पिलार फादर स्पोर्ट्सान हेरिटेज ग्रुप ऑफ गोवाच्या जोड पालवान 10व्या हॉकी ट्रॉफी सर्तीचे आयोजन केले. या सर्तीन पहिलीच फावट अंडर 16 चलयांची हॉकी सर्त आयोजित केली. या वेळार 5S फॉर्मेटा वरवीं 102 गोलाचो खेळ जालो. गोंयच्या 8 पंगडांनी ह्या सर्तींत वांटो घेतिल्लो. बस्तोडच्या हॉली क्रॉस शाळेच्या पंगडान 4-2 अशे गोल मारीत जैत मेळयली. जाल्यार स्टार्स ऑफ सत्तरी हॉकी क्लबाक हार मानची पडली. जाल्यार कानोळी वेटरन्स क्लबा वतीन डॉक्टर गुस्तेव मोंतेरो मैदानाचेर खासा फुटबॉल सर्तीचे आयोजन केले. हातूंत बार्देस वेटर्सांनी राया वेटर्साचेर 2-1 असो गोल मारीत जैत मेळयली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शॉर्ट सर्किट जावन ट्रकांक उजो लागूंक ना. विमानतळाचे काम करपी कामगारांनीच हो उजो लायिल्लो आसुये असो दुबाव लासून गोबर जाल्ल्या ट्रक धन्यांनी उक्तायलो. विमानतळा भितर कितें तरी बोवाळ चल्ला. पुलीस आनी हेर बाकींची यंत्रणाय हाचेर कितेंच करपाक सोदिना असो तांचो आरोप आसा. ट्रकाक कित्याक उजो घातलो हाची जाप विचारपाक गेल्ल्या ट्रकांच्या धन्याक गेटी भायरूच आडोवन धरिल्ल्यान ते बरेच चाळवाल्ले. पळयात तांचें म्हणणें. मेगावाडच्या लेबरांनी गाडी आमच्या उजो घातला अशें आमचें म्हणणें. शॉर्ट सर्किट जावंक ना. शॉर्ट सर्किट जावंक ना. ते हे करून पुलीस हे करून न्हू. बरोबर सारकें न्हू. तुमकां जर अलॉट करना ते आमकां काय करतले म्हाका सांगता. आमकां जाल्यार करूंक जाय. तरी घोटाळो चल्लो आसा. अखिलेशान सांगलें आमकां अर्जांक या म्हणून आमी उपाशी रावल्या जेवंक ना कितें ना आनी थंय रावल्या जाल्यार तूं आमकां सहज हैसर भितर घेयना. हेचो अर्थ कितें. आमकां कितवात केले. आमचे कडेन पयशे ना. कितें केले. कुडतरेचो अपक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान कुडतरेच्या शेतकारांकडे बसका घेवन तांच्या प्रश्नाचेर बेगोबेग तोडगो काडपाची येवजण केल्या. शेतकीचो नवो हंगाम सुरू जावचे पयलींच शेतकारांचे प्रश्न सुटावे करतले अशें आश्वासन शेतकारांक रेजिनाल्डान दिलें. रेजिनाल्डाक शेतकी मंत्री करतले अशी खबर पुराय गोंयभर पातळ्ळ्या. रेजिनाल्डान शेतकारांच्यो बसकाय सुरवात केल्या. वन पर्टिक्युलर फील्ड आतां एक शेत आसता. हें आमगेलें आयनोडीचें शेत. सो ते शेताक कितें प्रॉब्लम आहा तांकां आपयल्लें. सो I told them keep all the issues ready. I will call the engineers. We will prepare one file, and before this year ends, we have to start work there. So we are very serious. I am here to perform. I am on a principle. At least we. I don't say I. It's we are on a principle to perform or perish. सोनसड्या वयल्या कोयराच्या वासाक लागून रायच्या लोकांक त्रास जातालो. सावार कागाळी करून लेगीत कोणेच तांचें म्हणणें आयकून घेवंक ना अशें कुडतरेचो अपक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान शुक्रारा सोनसड्यार वचून परिस्थितीचो नियाळ घेताना सांगलें. निमाणे कडेन आलेक्स रेजिनाल्डान संबंदीत अधिकाऱ्यांक घेवन सोनसड्याची पळोवणी केली. तशेंच संबंदीत अधिकाऱ्यांक कोयराचेर उपाय येवजण काडपाची सुचोवणी केली. Inspection again because I started receiving complaints from people from Raya, especially Bagpad area, saying that the smell has increased these days. It is a fact, smell has increased because I'm a person who roams on bikes. So I found that it is a genuine case and I went and checked. So today I called for an inspection and told the CO. I studied the matter and they are removing RDF from downside and the top side. So I told them the area of operation, say 40-50 meters wherever they are working, spray it with that chemical so that the smell is not there. So that when you spray it, the smell goes. They are not using any chemical. So I think that will solve the problem. With this, I think the issue should be solved. And I will have a detailed meeting of how Sosro dumped and what is the position, what is to be done to clear it. A simple reason that I have assured my people that this time we want to have a solution there. मुस्लिम वाडो दिवचले हजरत अदूल शाह बाबा दर्ग्याच्या उरूस उत्सवाक शुक्रारच्यान विंगड कार्यावळीसह दबाज्यान सुरवात जाल्या. शेनवारा राती कव्वाली जावन ह्या उरुसाची सांगताय जातली. उरुसा निमतान शुक्रारा सांजे दिवचल शारात संदल म्हटल्यार मिरवणूक काडली.
मिरवणुकेक मुस्लीम भाव व्हडा संख्येन वांटेकार जाल्ले.